रशियेचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिनान आपल्या सैन्याक युक्रेनांत सैनीक कारवायेचे आदेश दिल्यात। जर युक्रेन फाटीं सरलो ना जाल्यार युद्ध अटल आसल्याची धमकीच ताणें युक्रेनाक दिल्या। तशेंच रशियाचे हे सैनीक कारवायेंत हस्तक्षेप करचो न्ही अशी धमकी ताणें नॅटो आनी अमेरिकेक दिल्या। युक्रेनीय सैनिकांनी आर्मां दवरून घरा वचचे अशें ताणें सांगलें। दुसरो देश हातूंत पडलो जाल्यार ताका परिणाम भोगचो पडटलो अशें पुतिनान म्हटलें। रशियेचे हे कृतीचो अमेरिके सयत युरोपीय युनियन आनी जगभरांतल्या हेर देशांनी निर्दोश केला।